नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी चालू आशिल्लें पावसाळी अधिवेशन शांतीकायेन जावचें म्हण आवाहन केलां. विद्यार्थ्यांच्या हिता खातीर जे विधेयक तयार केलां ताचेर योग्य ती चर्चा जावची आनी हें विधेयक पारीत जावचें हे खातीर हे सगळे प्रयत्न आसात अशें संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें. स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए. यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें. मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए. इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए. इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें. इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए. पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डायवर्ट हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी हांच्या फुडारपणाखाला परीक्षा प्रणाली सुदारपा खातीर एका उंचेल्या पावंड्यावेली कृती दळाची घोशणा केला. हो दळ परीक्षा लीक प्रूफ आनी तंत्रज्ञान आदारीत करपाचो मार्ग सोदून काडटले. एनटीए परीक्षेत सुदारणा करपा खातीर स्थापन केल्ल्या खासा कृती दळाक इस्रोचे आदले अध्यक्ष एस सोमनाथ, आयबीचे आदले संचालक तपन डेका, आयआयटी चेन्नईचे संचालक व्ही कामकोटी, आदली शिक्षण सचिव अनिता करवाल आनी लॉजिस्टीक तज्ञ अमृतलाल मीना आसतले. विद्यार्थ्यांच्या फुडाराकडेन खिळपी लोक आतां बंदखणीत उरतले अशी खर शिटकावणी प्रधानमंत्र्यांनी दिल्या. हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है. हाई पावर टास्क फोर्स जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा. देशविरोधी भावना पातळावन राज्याचो धर्मीक एकचार इबाडप्याचेर गोंय पुलीस कडक कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. शांततायेन आंदोलन करप हो लोकशाय अधिकार आसा अशें सांगत ह्या अधिकाराचो गैरवापर करप्यांचेर कडक कारवाय जातली अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. खंयच्याय आंदोलनाच्या निमित्तान येवन जर गोंयांत दाखयता आसत जाल्यार अशा पद्धतीची विच अगेन एंटी नॅशनल ऍक्टिव्हिटी आमी खपोवन घेवचे ना. हय, कोणी तरी नीटच्या अगेन्स्ट आंदोलन केले, रायट आहा तांकां करूनी, माझे कांयच म्हणणें ना तितून. बट ज्या पद्धतीन उमर खाली ताका अरेस्ट केला आनी ताज्या खातीर हांगासर प्रकार दाखोवन जमलेल्या मोपाचो तो फायदो घेता आसत जाल्यार पुलीस तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले. इवन दो ताका कोणी सहकार्य केला आणि अशा पद्धतीतले देशभरातले लोक ह्या आंदोलनात कशे पावले तांची चौकशी करतली. आमचो विरोध आंदोलन करपाक ना, आंदोलन करचे तो ताचो रायट आसा. आणि हांव परत सांगता, हे परतूय बी कोणी जी रॉंग मेसेज दिल्या, आमी 1000 जणांच्या विरोधात FIR फायल केल्या, करूंक ना हांवें पुलिसान सांगल्या. बट ज्यांच्यांनी आझाद मैदानाचे पवित्र जे थंय सिगरेटी ओडून जे घालयतात तांच्या विरोधात आमी वगी रावचे ना. हे प्लॅकार्ड घेऊन जे कोण उबे रावल्या आणि उमर खली जाका सोड म्हणटा अशा पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी करतात तांकां आमी वगी रावचे ना. बाकीचे कोण भुरग्यांनी येवन आंदोलन केला ठीक आसा, आमकां जो इश्यू नॅशनल लेवलाचेर आसलो. यूथ फॉर भारत ह्या संघटने वतीन आयज आझाद मैदानाचेर निषेध आंदोलन आयोजीत केल्लें. नीट आंदोलकांच्या सभेत उमर खलिदाक तेंको दिल्ल्याचो आरोप करत ह्या आंदोलना वरवीं खर निषेध व्यक्त केलो. आंदोलनात सहभागी जाल्ल्या तरणाट्यांनी राष्ट्रगीत, एकता आनी सामाजीक एकचार हाका तेंको दर्शोवपी घोशणा दिल्यो. नेशन युनिटी अँड ट्रूथ असो संदेश आशिल्ले तक्ते आंदोलकांनी हातांत धरिल्ले.
पेडणे मतदारसंघातल्या बायलांक सशक्त करपा खातीर तशेंच तांच्या कलागुणांक वाव दिवपा खातीर कृत्रीम वस्ती तशेंच आकर्षक फुलां तयार करपाचें प्रशिक्षण वर्ग आयोजीत केल्ले. ह्या कार्यावळीक थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर हजर आशिल्ले. प्रशिक्षण घेतिल्ल्या बायलां खातीर तयार उत्पादनाचे विक्रीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर तांकां फुकट दुकानां उपलब्ध करून दितले अशी घोशणा आमदार आर्लेकर हांणी ह्या वेळार केली. ह्या कार्यावळीक थळावे लोकप्रतिनिधी, बायलां, आपमजत गटाचे वांगडी तशेंच नागरीक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. जे आयज हे तुमकां ज्वेलरी मेकिंग ह्या ज्वेलरी जे आयज केल्ले आसा पळय, म्हाका दिसता ह्यो आतां एक न्यू हे जाल्लो आसा फॅशन. जे आयज खंयसर लग्नाक पासून वयता जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो असले ज्वेलरी घालून पासून आतां लोक वयता. ताका लागून ज्यो आयज आमी ज्वेलरी केल्ली आसा त्यो हँडलूम जे आयज हँडीक्राफ्टाचो चॅरमॅन आसा, जे आयज हँडीक्राफ्ट करपी हांवें खूबसो हेल्प केल्लो, सपोर्ट केल्लो आसा. जे आयज आमच्या पेडण्यान म्हणनाका तसोच आख्ख्या गोंयानूय बी जे आयज तुमकां खबर आसतलें, गोंयान जे पयलीं गणपती जे आयज विक्री आसताले तेन्ना तांकां कितलींशींच वर्सां जालीं 100 रुपया आहलेले, ते 100 रुपयाचे हांवें 200 रुपया करून दिल्ले तांकां. अशें हांवें एसेंब्लीनी हो क्वेश्चन घालून. तशेंच तांकां एक मशीन ना म्हटल्यार ते 35-40,000 ते आमचे क्ले मशीन तेय बी तांकां दिल्ले आसा, ते बी फ्री दिल्ले आसा. जे आयज आमचे डायनॅमिक सीएम खूब बऱ्यान बरो सपोर्ट करता आनी ताका जाय कितें अशें लोक फुडें सरून ते आपले जी कला आसा ती कला दाखोवपाची. ग्लासगो राष्ट्रमंडळ खेळांत भारतीय खेळगड्यांचें उत्कृश्ट प्रदर्शन चालू आसा. ऑलिंपीक पदक जैतिवंत वेटलिफ्टर मीराबाई चानू हांणी ह्या सर्तींत उत्कृश्ट प्रदर्शन दाखयत. 48 किलोग्राम वजन गटांत वेटलिफ्टर मीराबाई चानू हिणें भांगरा पदक मेळयलां. मीराबाई चानू हाणें सेगीत तिसरे फावट राष्ट्रमंडळ खेळांत भांगरा पदक मेळयलें. ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से बॉडी वेट भी कंट्रोल करके रखा हूँ. 48 में लाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये परफॉर्मेंस में और मैं पूरा फोकस रखूँगी एशियन गेम्स में. दादल्यांच्या गटांत 60 किलोग्राम वजन गटांत ऋषिकांत सिंग हांकां दुखापत जाल्ल्यान तांकां रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. धोपराक दुखापत जाल्ल्यान भांगरा पदक मेळोवपाक ताका अपेस आयलें. मणिपूरच्या 28 वर्सां पिरायेच्या वेटलिफ्टरान स्नॅच विभागांत 121 किलो वजन उखलून राष्ट्रमंडळ खेळांतल्या विक्रमाची बरोबरी केली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 हाचेर पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.